350 कोटींचे साळगांव सब स्टेशन पुराय जाल्या उपरांत बार्देजांतले जे 4 भाग आसात तातूंत प्रगती जातली आनी ताची जापसालदारकी आपूण घेतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान साळगांवच्या सब स्टेशनाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें। उपविभाग आयबी कळंगूट भाग 4 म्हापशा अधिकार क्षेत्रांच्या खाला 3311 केव्ही साळगांव उपराज्यांतल्यान दिसून येवपी नेरूल आनी बेती फेडराच्या सद्याच्या ओव्हरहेड 11 केव्ही लायनीचे भुंयगत केबलिंग प्रणालींत रुपांतर करपा खातीर बुनयादी फातर घालो। हे कार्यावळींत आमदार केदार नायक तशेंच वीज खात्याचे अधिकारी आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। तुमकां खबर आसा 200 कोटीचे सबस्टेशन जे सालिगांवांत आशिल्ले ते दालना फाटले होते, कित्याक ते म्हाका विचारनाका, पूण ते सबस्टेशन जावचे म्हणून आज हांव सायन मारता सांगली, जी फायल म्हजे कडेन आयली आनी ताजो कॉस्ट आज 350 कोटीचो आसा। 350 कोटीचे सालिगांव सबस्टेशन कंप्लीट जाल्या नंतर सबंद बार्देशांतले जे 4 भाग आसा, 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंत प्रगती जातली आनी ती जबाबदारी म्हजी आनी बाब स्टिफनाची आमी घेतलेली।